महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटी पणजी मदलो वाद पावसाक सुरवात जाली तरी सोंपना। महापौर म्हणटा अजून स्मार्ट सिटीची कामां राजधानी पणजेन चालूच आसात। ताचो लोकांक त्रास जाता। लोक महानगरपालिकेच्या नगरसेवकां कडेन कागाळ करतात। दुसरे वटेन स्मार्ट सिटीचे अधिकारी महापालिकेक कळयनासतना कामां करतात। बसका आपयल्यार बसकेक येनात। लोकांक आमी कितें म्हूण जाप दिवप असो प्रश्न महापौरान केला। लोकांक त्रास जाता म्हूण स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्या बरोबर तांच्या सोयी प्रमाण सोमारा दीस बसका आपयल्ली, मात ते आयले ना म्हूण बसका रद्द करची पडली। तशेंच फोन केल्यार मुखेलमंत्र्यान महापालिकेन आपयल्ल्या बसकेक वचपाची गरज ना अशें सांगलां, अशें महापौर उदय मडकयकारान सांगलें। स्मार्ट सिटीची एक मिटींग आपयल्ली। स्मार्ट सिटी मिटींग आपोवपाचें रिजन म्हणल्यार कारण की लोकांचो आतां क्वेश्चन येता, बाबा तुमची स्मार्ट सिटी कामां खंय चालू आसा। लोक बरे लोक आमकां क्वेश्चन करता, तुमी तांकां कित्याक आफोवन तुमकां विचारना। आमी येता, आमी विचारता खंयचे प्रोजेक्ट चालू आसा, खंयचे प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट आसा आनी खंयचे प्रोजेक्ट फुडें घेवपाचे आसा। तेन्ना बरे इंजिनियर जावं बरे NGO हे सगळे लोकांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्लो की तुमी मिटींग आपया, तुमी तांकां आपया, हांगासरूच आपया आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां क्वेश्चन करता आनी आमी विचारता म्हणून। एज पर हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे गायडलायन आसा तो एक मेयर तेंच्या बोर्डार आसूंक जाय। मेयराचें नांव तेंचे बोर्डार आसा, पूण सुरेश फुडचाद 2 वर्सां हांगा ह्या टर्माक मेयर आसलो। सुरेश फुडचादाक तेंच्यांनी केन्नाच मिटींगेक आपोवंक ना। विठ्ठल चोपडेकर आसलो, विठ्ठल चोपडेकर केन्ना आपोवंक ना आनी म्हाकाय केन्ना आपोवंक ना। म्हणटकच जी कामां चल्ल्या ती कामां ते कित्या खातीर लिपोवन दवरूंक सोदता हें आमकां कळना। त्या खातीर आतां आमी मिटींग आपयली। चौधरीचो आतां लास्ट मिनटाक रकाद आयला की आपूण मिटींगेक येना म्हणून। म्हणजे चौधरीची चड दादागिरी जाल्ली, म्हणजे चड जाली दादागिरी। लोकांक तो सामकोच ग्रांटेड धरपाक असो लागला। हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें, जी कामां हांवें एक रातचें काम हाडयल्लें, 2-3 कडेन तेंची कामां हाडयल्लीं। एक काम हाडयलें पिपल्स हायस्कूल टू सारकें हेजे कडेन डावन द रोड टू सारकें पिपल्स हायस्कूल पर्यंत, म्हणजे फुडें वता ती। आतां पयला ते प्रॉब्लेम आमी आतां 4-5 फावटी तरी आमी थंय विजीट करता। हेंचे केबल हेंच्यांनी आमची ड्रेनी सगळ्यो पुरोवन उडयल्या, त्यो तेंच्यांनी सारक्यो करूंक ना। हांव तेन्नाच तांकां सांगतालो तुमी ह्यो ड्रेनी आमकां सारक्यो करून दियात, आमी त्या खातीर काम तुमचें बंद दवरता म्हणून। तेंच्यांनी ड्रेनी सारक्यो करूंक ना। आज आमी भोगता। आज ते पिपल्स हायस्कुला कडेन फुडले ड्रेनी सगळें उदक भरता, रस्त्यार उदक येता, लोकांचे फोन आमकां येता। लोकांक अशें दिसता की आमी काम करना म्हणून, पूण जें कितें फुडें घडटलें हांव जाणा आसलो। हांव त्या खातीर तेंचे कडेन झगडटालो। तेंच्यांनी आमकां कोणाक केअर काडलें ना, म्हाका केअर काडलें ना आनी अशें दिसता की तांकां लोकांचें पडलेलें ना। ह्या चौधरीक लोकांचें कांयच पडलेलें ना, तो फक्त आपली बॉल्सां भरपाक हांगासर बसला। तुम्ही पळयला पोर्तुगीज कॉन्सुलेटचे स्टेप्स, म्हाका दिसता ते आमचो एक्स CM पर्रीकार आसतना तेणें आमकां याद आसा सांगलें की आपणें भायर सावन स्पेशल ते फातर हाडल्या आनी ते स्टेप्स केल्ले। आज पळयता ते स्टेप्स सगळे फोडून उडयल्या आनी सब स्टँडर्ड थंय काम चालू आसा। कामाची गरज खंयची आसली? आज बायगणी प्रोजेक्ट आमकां जावंक जाय आसलो। 180 कोटी म्हणून कॅमेरा न्ही, कॅमेरा इम्पॉर्टंट नासलेच। स्मार्ट जर करतलो जाल्यार पयलीं कचरो गार्बेज जी जाता सिटीन ती पयलीं लिफ्ट जावंक जाय। आज आमकां लिफ्ट करतलो जाल्यार आमकां गार्बेज आमकां ट्रीट करपाक जागो ना, आमचे कडेन ट्रीट जायना, हें करपाक हें ना, कॅपेसिटी ना आमचे कडेन। तोच जर 180 कोटी मोडून जर तो हें बायगणी प्लांट जाल्लो, आमकां ते पयलीं सिटीक पयलीं क्लीन उरपाची, हेंच्यांनी लक्षच दवरूंक ना। आमचो सातनीस क्रीक आसा, हे कितके वर्साचो इश्यू हो आतां आमी पळयतात। प्रत्येक एका इलेक्शनाक जावं लोकांच्या हितून एजंडान तेंचे आसतालो, पूण तो क्रिकीक तेंच्यांनी आज पर्यंत कांय केलें ना। तो आमचो डिमांड आसलो, तो क्रीक पयलीं हें सारकें करपाचें, लिफ्ट करपाचें, सारकें करपाचें, परमनंट ताका सोल्युशन काडपाचें। हेजेर तेंच्यांनी कांयच सोल्युशन काडनासतना हें काम तेंच्यांनी चालू दवरलां। ह्याच खातीर आतां आमी मिटींग दवरलेली, पूण चौधरी हो खंय तरी आमकां लिपोवंक सोदता लोकांक, पणजेच्या लोकांक हो खंय तरी आपले जी कर्मां केल्या पळय ती ताका दाखोवपाची ताका धाडस ना, ताका डॅरिंग ना। बाबा हें आपणें हें काम केलां म्हणून तो आज रकाद धाडटा, मेयर को क्यों बुलाने का मिटींग को म्हणटा तो। पब्लिकाचे पयशे बऱ्या जाग्यार यूज जावंक जाय। लोकांक कितें पयलीं आसा, लोकांची गरज्यो कितें आसा त्यो पयलीं कंप्लीट जावंक जाय। तुमी रस्ते पळयल्या, रस्ते हेंच्यांनी फोडून दवरले। आदर्श कॉलनी कडेन हेंच्यांनी थंय काम हाडयल्लें हांवें। आदर्श कॉलनीर तुमी पळयल्यार कशें फ्लडिंग जाता तें, हेंच्यांनी रिस्टेट केलें, सगळें व्हांवून गेलें। थंय आतां वचून तुमी पळया पावसान तें कितें जालां तें। हेका जबाबदार कोण? हे काम करता, हे हात वयर काडटा, हें आमकां ग्रांटेड हेंच्यांनी धरला। तेन्ना म्हाजो डिमांड आसा की चौधरीक जाता तितके बेगीन सॅक करचो गव्हर्मेंटान आनी एक IAS ऑफिसर थंय घालचो। आज जर खरें बरो मनाचो आसलो तेणें मिटींग येतलो आसलो तो, बाबा आपणें कितें प्रोजेक्ट घेतल्या, हे कितें प्रोजेक्ट हेच्या फुडें घेवपाचें आसा, जावं एक प्रोजेक्ट पयलीं खंयची इनकम्प्लीट आसा हें तुमकां तो लोकांक सांगतलो आसलो। ताका तें धाडस ना,
तेन्ना हांव मागता सीएमान ताका बेगींतल्या बेगीन काडचो. तेणा आपूण येना म्हणून आपल्याक डायरेक्शन आयलो सीएमाचें म्हणटालो मिटींग वचपाचें ना म्हणून.